आसा डिमांड नंबर 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 68 ताका सपोर्ट करपाक उबो रावलो आनी ऑपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव उलयतना हांव म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतां. स्पीकर सर, मंत्र्याकय खबर आसा आमचे जे बिचोली मार्केट आसा ते 4 फेजींनी आसा. फेज 1, 2, 3 आनी 4. फेज 1 जी असली त्याची जागा एक्वायर केली अराउंड 1980 आणि 2 आणि 3 ही 1993 केली आणि पण ती बिल्डिंग बांधलेली 2012. हल्ली जर तुम्ही पळयशात जाल्यार फेज 2 जे मार्केट आसा आणि त्याच्या सायडीक जे फेज 3 फिश मार्केट आसा हाची जर कंडिशन पळयल्यात जाल्यार खूप म्हणजे कंडिशन जी इतली न्यू बिल्डिंग असून सुद्धा तितली बरी ना. प्लस फेज 1ची जी स्टेबिलिटी आसा ती चेक करपाक जाय. हांव मंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा, म्हाका फक्त एश्युरन्स जाय की जे फेज 2 आणि 3 स्पेशली फिश मार्केट एकदम बरे कंडिशनान ना ते रिनोवेट करपाक जाय तुम्ही. ते तुम्ही करा. फक्त रिनोवेट करताना इतलीच काळजी घेयात की आमचे जे चेअरपर्सन किंवा आमचे काउन्सिलर्स आहेत तांकां कॉन्फिडन्सान घेयात. कित्याक जे म्हाका लास्ट टायम जे कळलेलें आसा जी सुडान जेन्ना बिल्डिंग बांधल्या फक्त म्युनिसिपालिटीचे रिझोल्युशन वापरला पण ताच्या फुडें तांचो कांयच घेवंक ना. सो प्रोबॅबली हे जे कन्सल्टंट असले आउट ऑफ गोवा बी आसत जाल्यार तांकां हांगाचे क्लायमेटीक कंडिशन कळना, पावसाचे हे कळना आणि मागीर हे सगळे इश्यू जातात. आज थिसर सोकपीट ब्लॉकेज आसा. इवन फेज 4 छत्रपती शिवाजी संकुल बांधला जी ऑक्युपन्सी म्हणजे दुकानांची आसा ती खूप कमी आसा. सेकंड आणि थर्ड फ्लोर ऑलमोस्ट वेकंट आसा आणि जो 4th फ्लोर तो हॉल आमी युजूय करूंक शकना. म्हणजे इतले कोटी घालून तितलो रेव्हेन्यू सुद्धा येना आणि एज सच आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन इतलो फंड ना. सेकंडली आमच्या म्युनिसिपालिटीन कितलेशेच जागा भाड्याक दिल्ले आसा. अराउंड 5 कोटी सुमार आमकां येवपाचे आसा बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी. ते हांव सगळ्या डिपार्टमेंटांक लेटर बरयला ते रिकवरी जावपाक जाय. स्पीकर सर, उलयतना हेल्थाचेर उलयतना हांव सगळ्यात पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या मंत्र्याक की म्हजे CHCन खूप इश्यू असले. एक इश्यू असलो तो मॉर्गाचो आणि मॉर्गाक म्हाका जागा जाय आसली ते म्हाका तेंच्यांनी परमिशन दिल्लेलें आसा. पण ते फुडें आतां ते मॉर्ग घालपाक म्हाका तेंच्यांनी सपोर्ट करचो. कित्याक बिचोली तशी जर पळयशात जाल्यार आजकाल पयलीं एक टायम आशिल्लो बॉडी घरा हाडून रोखडेच लोक फिनरल करताले. आज कशें आसा केन्ना केन्ना बॉडी हाडून जर रिलेशन येवपा जाल्यार आनी एक दीस दवरुची बी पडटा. सो मॉर्ग फेसिलिटी आमच्या कडेन आमकां साखळी वचचें पडटा किंवा म्हापशा वचचें पडटा. सो एटलिस्ट 4 कंपार्टमेंटाची आमकां मॉर्गाची फेसिलिटी करून दिवची. दुसरें आमचे CHCन डॉक्टर वाडयल्ले आसा पण आमचे जे RMD आसा रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जंय डॉक्टर विजीट करताले म्हणजे कळलेलें आसा थंय डॉक्टर वचना. केन्ना केन्ना डॉक्टर कमी आसा म्हणून. बिचोली तशी कवर्स बिचोली CHC कवर्स बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी मयें खुबश्या पॉप्युलेशनाक. सो कन्सल्ट म्हणजे डॉक्टर्स वाडोवपाचे. तिसरें जे आशिल्ले विकेंडाचेर रेडिओलॉजी आणि पॅथॉलॉजी आसपाचे लास्ट टायम हांवें घातलेले तुमी एग्री केला सुरू केला थँक्यू फॉर दॅट. एकच आसा थिंगा आमच्या कडेन अल्ट्रासाउंड मशीन आसा. आमच्या कडेन रेडिओलॉजिस्ट ना. तुम्ही जेन्ना नवो अपॉइंट रेडिओलॉजिस्ट करता एटलिस्ट वीकली वन्स तरी धाडात सो दॅट कितलेशेच लेडीज जे आसा स्पेशली प्रेग्नन्सी तांकां अल्ट्रासाउंड आनी लोकांक अल्ट्रासाउंड करपाक मेळपाचें. प्लस एका टायमार आमच्या बिचोलेन खूप मॅटर्निटी म्हणजे डेलिव्हरीज बी जाताले पण आता जर पळयलें जाल्यार म्हयन्याक 2-3 आसा. परत रिवॅम्प करपाचें आनी आमची जी OT तुमी प्रॉमिस केल्ल्यात OT फंक्शनल करात. म्हणजे प्रोसेस आसा तुमचो पूण ती OT फंक्शनल करपा जाय. कित्याक मोमेंट OT फंक्शनल जशी केली काय आमची बॅड ऑक्युपन्सी वाडटली आणि आमच्या पेशंटांकूय खुबसो बेनिफीट जातलो. वेन इट कम्स टू एम्ब्युलन्स स्पीकर सर आमच्या कडेन 2च एम्ब्युलन्स आसा. एक कासारपाली आसा आणि दुसरी आसा आमच्या बिचोले CHC. पण ही एम्ब्युलन्स कवर इवन मयाच्या भाग चोडना बी. सो केन्ना केन्ना एक्सिडंट जाल्यार एम्ब्युलन्स येवपाक 108 येवपाक खूप टायम लागता. हे पर्सनली हांव आनी म्हज्या बरोबर आमचो ऑनरेबल MLA प्रेमेंद्र शेट आमीच एकदां एक्सिडंट आसले आमकांच खूब वेळ रावचें पडलें. सो आनी एक 108 बिचोलेन आमच्या घालपाक जाय सो दॅट लोकांक नाल्यार कितें आसता तेच हाफ एन अवर इज व्हेरी दॅट गोल्डन पिरियड आसता. सो दॅट पिरियड जर आमी पेशंटाक व्हरना आनी केन्ना केन्ना आपले गाडयेन व्हरून जाता इट बिकम क्वायट एम्ब्रेसींग थिंग्स. स्पीकर सर हांव उलयतना हेल्थाचेर उलयतना स्पेशली हांव तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कॅन्सर रेट जो आसा हल्ली वाडत आसा. बेजिकली ब्रेस्ट कॅन्सर आनी सर्वायकल कॅन्सर. हांव सरकाराचें कॉंग्रेच्युलेशन करता की स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा ब्रेस्ट कॅन्सर जो इनिशिएटीव घेतला खूप बरो आसा. इनफॅक्ट जो तांच्यांनी ऑब्झर्वेशन त्या कॅम्पाचे आसा हांव
स्पेशली डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस आणि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थाचे खरेंच हे करता हो म्हाका दिसता तांच्यांनी गोवा स्टेट गव्हर्नमेंट आणि यू वी कॅन फाउंडेशनान कंबायन केलो जोड पावलान केलो हातून अराउंड 1.5 लाख लेडीज हे केल्ले स्क्रीन केल्ले आणि तातूंतले 2500 म्हणजे अराउंड 1.67% लेडीज डिटेक्ट जाल्ले और सस्पेक्टेड टू बी बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज आणि 75 वुमेन म्हणजे 0.05% वर डायग्नोज विथ कन्फर्म ब्रेस्ट कॅन्सर डेटा बरो आसा म्हणजे एकच रिक्वेस्ट आसा सजेशन आसा की हो सगळो डेटा तुम्ही डॉक्युमेंट करपाचो आणि केन्ना केन्ना कितें जाता आतां आमी 2,500 आमी जे म्हटला ते सस्पेक्टेड आसा आणि 75 म्हटला कन्फर्म बाकीच्या लेडीजांक कितें दिसतलें आपणाक ब्रेस्ट कॅन्सर ना आणि दे विल गो इन दॅट हो आपणाक जावचो ना बी सो त्या खातीर तो इयरली फॉलोअप और 2 इयरली फॉलोअप इज रिक्वायर्ड नाल्यार ती लेडीज फक्त 5 वर्सांनी येतली आणि तेन्ना तुम्ही आपणाक ब्रेस्ट कॅन्सर ना म्हटलेलो म्हणून ताचेर बसतली कित्याक हाचो जो रेट जो वाडटा वॉट वी सी इज अलार्मिंग 2 मिनटां घेता स्पीकर सर सो डॉक्युमेंटेशन इज इम्पॉर्टंट सेम विथ सर्वायकल कॅन्सर पण हांव एकूच नोट करूंक शकता आनी आय विल रीड इट I assure this house that if human papilloma virus vaccination Minister sir तुम्ही ऐका vaccination program is rolled out in a phased and systemic manner for all girl children aged 9 to 14 across Goa then within next 25 years we will witness the complete elimination of cervical cancer in our state so cervical cancer eliminate that and probably Goa will be the first state we can do this because Goa is a small state आणि our आमची हेल्थ सिस्टम आसा इज रियली टू म्हणजे बरी आसा and it will be first state to achieve 0 cases of cervical cancer setting a national benchmark in preventive health care and women health equity आणि एक म्हाका सजेशन करपाक जाय की स्पीकर सर हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टम आसपाची गोंयांत खूब गरज आसा हिचो खूब हेल्प जातलो लॉंग टर्म आमच्या भुरग्यां खातीर जातलो स्टडीज करपाक जातलो एपिडेमॉलॉजीन आमकां खूब हेल्प जातलो आणि इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग म्हणजे कसो फाल्यां जर एक बिचोलचो पेशंट आयज तो चेस्ट पेन म्हणून गेलो आणि 6 महिन्यांनी जीएमसीन गेलो जाल्यार ताचो 6 महिन्यांनी जीएमसी कडेन रेकॉर्ड आसतलो कारण पेशंट विचारता इट मायट बी जस्ट एसिडिटी इट मायट बी मस्क्युलर पेन और इट मायट बी रियली एन स्मॉल एमआय ताका 6 महिन्यांनी विचारता कसली गुळी बट मोमेंट ही गोज टू जीएमसी and if he gets that number everything will be लास्ट एकूच लाइन स्पीकर सर रिगार्डिंग टीसीपी चेर उलयतना टीसीपी चेर जे रिजनल प्लानान थोडे जे एरर्स आसले that has been corrected by 17(2) section provided it is used in a म्हणजे correct way plus 39A सुद्धा ही गरज आसा स्पेशली आमच्या रुरल एरियेक जे आता जर पळयशीत गोंय एक स्मॉल फिक्स एरिया आसा आमचे फॅमिलीज वाडत आसा पण सगळे जे हे गोष्टी आसा ते कशे बोर्डाचे परमिशन घेवन आणि जर सगळे जर पळोवन म्हणजे कन्सिडरिंग बॅलन्स ऑफ इकोसिस्टम एनवायरमेंट जाल्यार हे खूप गोष्टी बरे आसा थँक्यू Alex Lawrence